गोंयभर पळयता इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. इलेक्शनाक एक 4-5 म्हयने उरलेले आसा आनी चवथीचो सण येयलेलो आसा आनी ह्या चवथीच्या सणाच्या निमतान आयज सगळे आमदार जे आसा, हांव खास करून आमचो आमदार जो मुरगांवचो आमदार आसा, आयज जेन्ना तो 2017 जिखलो इलेक्शन, ते 2021 पावले आमी. 4 वर्सां जाली. आयज हे 5वें वर आशिल्लें इलेक्शनाचें. ते हे फुडले जिखलेल्याक तो आयज पर्यंत केन्नाच तेणें चवथीक या कसल्या सणांक कांय वांटप केल्लेलें नासलें. हो आतां इलेक्शनचो लास्ट इयर. सो ह्या वर्साक तेणें वांटलेलें आसा आनी ते वांटला कोणाक मेजून फक्त आपले जे कार्यकर्ते आसा तांकांच वांटलेलें आसा. तुका हांव विचारपाक सोदता ह्या आमदाराक, बाबा तुज्याच कार्यकर्त्यांक हे आसा, पोट आसा, बाकीच्या लोकांक ना. तूं आमदार आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीचो मरे. सो तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आख्ख्या लोकांक ते मागीर फक्त हिंदू न्हू, मुस्लीम न्हू, कॅथलीक न्हू, नॉन गोवन्स न्हू, सगळे लोकांक वांटपाचे. कितें हे सगळे वोटर तुजे हे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हे ताणें फक्त पीक एंड चूज करून वांटलेले आसा जे आपले कार्यकर्ते आसा. आनी हे फक्त आतां ह्याच वर्सा कितें वांटला? इतली वर्सां जाली तुवें केन्नाच वांटूं नासलें. आनी हे फर्स्ट टायम न्हू, एवरी इलेक्शनाक तेच करता तो. गेल्या फावटी जेन्ना 2012 जिखलो केन्नाच वांटूं ना. 2016 चवथीक 2017 इलेक्शन म्हणून 2016 चवथीक तेणें वांटलें. आतां सेम 17, 18, 19, 20 केन्नाच वांटूं ना. 4 वर्सां जाली. आतां इलेक्शन आतां फुडल्या वर्सा आसा 22 म्हणून आतां ह्या वर्सा तो वांटपाक लागलो आसा. सो बेजिकली हो आमदार आसा तो फक्त इलेक्शनाचे चित्र फुडें हाडून तो हे वांटपाचें काम करता. सो हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन, बाकीच्या आमदारां कडेन तुमी जे वांटला पळय ते सगळे लोकांक पावना. सो हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक सेंट्रलायज सिस्टम करची, एक सेंट्रलायज सिस्टम थ्रू गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंटान जितले आमचे लोक आसा गोंयांत तांकां सगळ्यांक हे ग्रोसरी आयटम पावोवपाची एक सवय करपाची, एक खंयचो तरी सेंटर पॉयंट दवरपाचो. नाजाल्यार तेंचे जे ऑफिसर्स आसा तांकां तेंचे कडेन सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन डिस्ट्रिब्यूट करपाचो. हो एक सेंट्रलायज करून हो गव्हर्मेंटान हे लोकांक खंय तरी आदार करपाची गरज आसली. बट हो गव्हर्मेंट फक्त आपले स्वताचे फायद्याक लागून गुंतलेलो आसा, फक्त हे करप्शनान गुंतलेलो आसा. आनी आपल्याक हे लास्ट 4-5 म्हयने उरल्या तेच्या भितर आपली बोल्सां कशी भरतली हेजेरूच तांचो विचार आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटान मात तरी अक्कल घेया. जे लोक आयज त्रासान पडलेले आसा तेंच्या लागून तरी एक सेंट्रलायज करा आनी लोकांक सगळ्यांक एक पॉयंटा वचून सगळे आख्खे जितले गोंयचे लोक इनवॅलिड ऑफ रिलिजियस कास्ट आनी कितें ते सगळ्यांक ही मदत करपाचें काम एक्चुअली गव्हर्मेंटाचें आसलेलें आनी तेंच्यांनी हें करचें म्हणून हांव